गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना. वारंवार सांगून सुद्धा आता वर्ष जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना. कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचे उदक कितले येता ते खबर आसा. तो मोटर व्हांवन वयता. मोटरान उदक वयले गेलो म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात. आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून. आमी 24 वरां नाकात म्हणटा. किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया. आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले. कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां. आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां. तरी आसतना हांव फोन करीत आसा. आतां येतलो मागे येतलो 3 दीस जाले कोण येवंक ना. तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें. 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून. ते बोरींग ते तश्शे पडोन आसा. हांवें सांगलेलें 10 HP चो मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक. तेंच्यांनी 5 HP चो मोटर बसयला. तो मोटर उदकूच ओडिना. आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें. आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां ते उदक दिवंक ना. आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचे फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले. सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत ते आमी चालू करूंक दिवचे ना. 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा. अशी घराडे पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता ते. आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवंक येना. खावपाचें सुद्दां खदू आनी वास हिवळो ते न्हंयची उदक आमी कशी खावपाचें ते तुमीच सांगा आमकां. आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाले ते खदूळ उदक हांव घेयनालें. 3 दीस जाले म्हाका कशेंच उदक येना वयर. पावसाचें उदक हांव पावसाची उदक यूज करता. येवन घराडे म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशी उदक यूज करता तें.